सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन खेरीत भाशेन सगळ्या आमच्या शेपाय शेमायक तशेंच सगळ्या नातरांक आयज ह्या मिसाचे भेटीन माई मोगाचो येवकार इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आयज सांत आन्ना आनी सांत जोकींची परबूय आमी मनयता आनीक हो आमचो शेपाय शेमायचो दीस मनयता जण एकलो तुमी तुमची मागणी तुमचे पासत तुमच्या कुटुंबा पासत तुमच्या जाणट्यां पासत तुमच्या फिरगुजी पासत राज्या पासत आनी देसा पासत देवा मुखार दवरात खेरीत भाशेन जी आमची जाणटी बरी नात घरा लागीं तांच्या लागीं खंय वचूंक जायना मिसाक येवपाक जायना भलायकी बिगडलेली आसा एकसुरपणान आसात त्या सगळ्या आमच्या जाणट्यां पासतूय मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं एका रुखाचेर आमी नदर मारीत जाल्यार आमकां ताची वरिश्टाय पळोवन अजाप दिसता जितलो एक रूख वरिश तितलीच ताची मुळां जमनी भितर खोल खोल रिगलोली आसतात मुळां भायर दिसती पडनात पूण ती जमनीन खोल खोल वचून उदक आनी सारें झाडाक दिता आनी हें झाड बरें फळां उठपून कोत्ता असलेच वरिश्ठ झाड आमी आमच्या आवय बापायक सोर केले जाल्यार आमची शामाय शापाय त्या झाडाची मुळां जावन आसात आयज आमी शापाय शामायचो दीस समोरुंताव आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा शापाय शामायची बरी देख घेवन बरवाशान जिवुया आमची शापाय शामाय जावन आसात आमचे कुटुंबाचे अखंड खांबे ताचे उद्देशी आमच्या घराब्यान जायते बरेपण आयला
तांची उतरां कोरन्या वरवीं तांणी आमकां देवाची जानवाय दिल्या. आंकवार मरेची आवय बापूय सांत जोकी आनी सांत आनान हे आपले धुवेक फावो केले आनी मारिया जाली सोडवणाराची आवय. आमच्या शापाय शामाय कडल्यान आपणायलोले सगळे बरेपण वळखून हे मिसा बलिदानांत तांकां कुडी ओतम्याची बरी भलायकी सांत जोकी आनी सांत आनाचे विणवणेन बापा लागीं खालतिकायेन मागुया. आमच्या शेपाय शमाये पासत देवाक आर्गां दितना तशेंच शेपाय शमाये कशी आमच्या नातरां पासत देवाक आर्गां दितना मानून घेवया आमी चुकल्या आमी असोक आनी ह्या पासत सगळ्या आमच्या असोकतायेच्यो चुकीच्यो देवा लागीं बोगसणे मागुया. भुरगे मोगाला बापा म्हाका तुवें मोगाल आनी दयाल शेमाय शेपाय फावो केल्यांत, पूण जायती फावटी तांचो मोगां फारीक करच्या बदल्याक तांकां हांवें अपमान केला आनी रेस्पेदान लेखूंक ना. देखून कालत्या काळजान तुजी माफी मागता. आवय बापोय मोगाला बापा आमकां तुवें तुजो शीम मेर नासलोलो मोग चाकूंक आमची आवय बापोय फावो केल्या, पूण तांच्या जाणटेपणान तांचे सोवे तोकोस घेवंक पाशेसान वागूंक आमी विसरल्या. ती आमकां एक जोड वजें कशें आमचे वागणुकायेंतल्यान आमी दाखयलां. आमकां बोगोस. शपाय शमाय मोगाळा बापा आमच्या घोराब्यान आमी जियेताना आमच्यो बऱ्यो कोरन्यो आनी देखी वरवीं तुजें उतर बावाट आमच्या कुटुंबांक शिंपडावंक आमी विसरल्या. मागण्या वरवीं तुका चिटकून रावूंक आमी फाटीं सरल्या आनी आत्मीक वाड जावंक पावूंक ना. देखून आमी तुजी काकुटीक उलो मात्ता. Patrzymuj mi, Jezu Chryste.
está, eclos tu povi, eclos tu ishvor, eclos tu pormeshvor. Amen. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, बाग्योन जोकीक आनी आनंद मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाजता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या पावण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार कर म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक बासायलोली सोडवण आमा सोमेस्तांक मेळू म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान म्हणलें, सोदोमाचेर आनी गोमोराचेर आड बोबाट जाता ती बोव व्हड, तांचें पातक बोव व्हड. तांचे विरुद्ध मोजेशी इतली बोब पावल्या की तांणी खरेंच तें सगलें केलां वो ना तें पळोवंक हांव सोकला देंवतलों. हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय. ते दादले थंय तावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण अब्राहम सोरेस्पोरा मुखार थंयच उबो रावलो. ताचे बोगलेक वचून ताणें म्हणलें, खोट्या बराबर प्रमाणीक मनशेचोय तूं खरेंच इबाड करतलोय? शारांत घोडये 50 प्रमाणीक मनशां आसतीत, खरेंच हांचें तूं निसंटन करतलोय? ह्या शारांत आसलोल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटावचो नाय? खोट्या बराबर प्रमाणीक मनशाचोय जीव काडशी जाल्यार प्रमाणिकाक आनी खोट्याक एकेच तरेन वागयताय? असली वस्त तुज्यान करूंक जायच ना. अशें करूंक चिंतूंकूच नाका. आख्खे प्रितुमेचो नितीदार नीत करचो ना. सोरेस्पोरान म्हणलें, सोदोमा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगल्या गांवाक बक्षितलों. अब्रामान जबाब दिलो, हांव दूल आनी गोबोर जावनूय सोरेस्पोरा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरतां. घोडये 50त 5 जाणां उणी आसतीत. 5 जाणांक लागून आख्या शाराचें तूं निसंटन करतलोय? ताणें म्हणलें, ना, थंय 45 प्रमाणीक मनशां मेळ्ळ्यार हांव तांचें निसंटन करचो ना. अब्रामान आनीक एक पावट म्हणलें, घोडयेक तुका 40 मेळटीत. सोरेस्पोरान म्हणलें, ह्या 40 खातीर हांव निसंटन करचो ना. अब्रामान म्हणलें, हांव आनिकूय उलोयन जाल्यार म्हज्या दोनयाक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेतां. थंय घोडयेक 30 आसतीत. ताणें म्हणलें, ह्या 30 खातीर हांव निसंटन करचो ना. अब्रामान म्हणलें, सोरेस्पोरा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सरतां. थंय घोडयेक 20 आसतीत. सोरेस्पोरान जबाब दिलो, ह्या 20 खातीर हांव तांचें निसंटन करचो ना. अब्रामान म्हणलें, हांव आनीक एकूच पावट उलोयन जाल्यार म्हज्या दोनयाक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका बरवासो आसा. घोडयेक थंय 10 आसतीत. सोरेस्पोरान म्हणलें,
ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंतण करचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचें गोड उतर. आमचो जबाब कायण करूंक जातलो, सर्वेस्पोर ताका दितलो ताजे बापूय दाविदाचें शिवासन. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताज्या बापाय दाविदाचें शिवासन. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताज्या बापाय दाविदाचें शिवासन. तुजे सोंसींतले एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिवासनार बसयतलो. अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताज्या बापाय दाविदाचें शिवासन. खरेंच सर्वेस्परान सियोनच्यार बिचून काडलां, तेंच ताका जाय आपलें ठिकाण करूंक. हांव हांगा सदांकाल जियेतलो, हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताज्या बापाय दाविदाचें शिवासन. थंय दाविदाक वचून सोद हांव सोदतलो आनी म्हजें मागलोल्याचो दोचो दिवो पेटोवन सांबाळटलो. ताज्या दुस्मानाक लोचे घालतलो, पूण ताजेर म्हजो मुकूट पोरचोटलो. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताज्या बापाय दाविदाचें शिवासन. बागिवोन पावलून कॉलस्कारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनू, तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकी पिली आनी तेच बरोबर ताची सोवें तुमकां पुनर्जीवन केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो त्या देवाचे पदवेदाराचेर तुमी भावात दवरलो. तुमच्या अपराधाक लागून आनी सुनोत करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेल्लीं, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बरोबर पुनर्जीवन केल्यांत आनी सगळ्या आमची पातकां बक्षिल्यांत. सुमर्ती परमणें आमचेर आड आसलें तें रिणाचें लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी खुर्सार खिलावन तें नाच केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें गोड उद्गार. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां.
सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तुंय आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमचीं पातकां बोगोस, कित्याक आमच्या रिणान आसलेल्या सगल्यांक आमी बक्षितांव, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात, आनी तो मुदयांनीर तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णें दी. म्हजो एक इश्ट वाटेर आसतना पावून चल्ला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितर तावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका, आतां दाराक खेडी घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या, म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारितूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरांदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें, आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण मासळी मागीत जाल्यार तो ताका मासळेचे सुवातेर सोरोप काडून दीत, असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत. वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विंचू काडून दीत. तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या शेबाय शेमायनो, आयज तुमकां हे मिसाचे भेटेक आमी येवकार दिला, खेरीत येवकार, कित्याक आयज सांत आनंद सांत जोकीची परब आमी मनयता. आनी आयज आमचे फिरगोजेन तशेंच आख्ख्या गोंयान हो दीस शेपाय शेमाय पासत आनी जाणट्यां पासत भेटयल्लो आयतार. न्हयच फकत आमच्या गोंयांत, हो विश्व आख्ख्या संवसाराक आयज शेपाय शेमायचो दीस. आनी शेपाय शेमाय कितली गरजेची, कितली मोगाची तें हांवें तुमकां कोणाकूच सांगपाची गरज ना. जण एकल्याक आमकां आमच्या शेपाय शेमायचो एक खेरीत अणभव आसा, एक एक्सपिरियन्स आसा. आनी जो अणभव आमकां आमच्या शेपाय शेमायचो आसा, चडशीं जाणां आमी वी ट्रेजर इट. जो अणभव, जो उगडास, जरी तर आमची शेपाय शेमाय सरून गेल्ली आसात जाल्यार आजून पासून जायतीं जाणां आपल्या शेपाय शेमायचो उगडास करतात. जाल्यार हो उगडास कित्याक? शेपाय शेमायक कितें दितात आमकां? ह्या नियाळाक आमकां आदार जावंक तुमकां सगल्यांक तुमची शेपाय शेमाय तांचो मातसो उगडास करत चोया. अडकतात तुमी तुमच्या शेपाय शेमायक उगडास आहा. आनी जीं कोण जिवी आसात शेपाय शेमाय म्हूण तुमकां उगडास येता, ही म्हजी शेपाय शेमाय म्हूण सगळीं ह्या वेळार तुमच्या शेपाय शेमायचो उगडास करात. जाणटीं आहात ती पासून. आनी तांचो उगडास करता आसतना खेरीत भाशेन तुमच्या मनान हाडात
कितें तुमच्या शेपाय शेमायन तुमकां शिकयलोलें तें उगडास आसा. कितें शिकयल्लें तुमकां तुमच्या शेपाय शेमायन, खंयचीं उतरां तांची तुमकां उगडास आसा, इल्लोसो वेळ ओगीच रावन ताचो उगडास करात. येयला कितें तरी उगडास, आनी तो उगडास केल्यार जिवाक बरें दिसता काय दूख भोगता, ओ एक गिल्ट फिलींग कशें जाता, वो एक एचिवमेंट कसो कितें भोगता तांच्या उतरांचो, आनी जी कितें तें आमकां सांगताली ताचो उगडास करीत जाल्यार तें जोण एकल्यान तुमी येवजीचें. म्हज्या शेपाय शेमायचो म्हाका उगडास आसा, भोव करून म्हजी शेमाय, म्हजी मामीची माय, ती आपल्या निमण्या दिसांनी जिविताच्या आमगेर आसली आमच्या घरांत, आनी ती जायत्यो वस्तू आमकां सांगताली आनी ती अकस्मात बरी ना जाली, उठोंक जायनासलें तिच्यान आनीक बेडीचेर उरली. आनी तेन्ना तिचीं उतरां म्हाका आयजूय उगडास आसात. जोबाच्या पुस्तकांतलीं उतरां ती आपली करून म्हणटाली, देवान दिलें देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. सवकाच म्हणटाली, बेगीन बेगीन म्हणूंक जायनासलें तिच्यान, पूण म्हणटाली देवान दिलें हे भाशेन करून, देवान दिलें देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. आनी हीच उतरां म्हणून ती मागीर सोंपूनूय गेली. भाव भयणीनो, काय बरीं उतरां जोबाच्या पुस्तकांतलीं, देवान दिलें देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. भोव करून ती म्हणटाली, कित्याक भलायकी बिगडलेली निमाण्या दिसांनी. भलायकी बिगडचे आदीं ती खूब एक्टीव, जायतो वावर करताली. ल्हानसो ताचो बिझनस, तिचो बिझनस आसलो, भाजी विकताली. आनीक दिसा दिसपट्टो आपल्याच घरान एक धाकटो असो गाडो तिचो, आनी जायतो लोक तिका वळखतालो, जायतो लोक तिचेशी येतालो ही भाजी घेवपाक आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू घेवपाक. जाल्यार हो वावर करीत आयलोली ही वस्तरी निमण्या आपल्या दिसांनी जेन्ना आपणा लागीं ते बेडी वेली उठोंक जायनासली, दुसऱ्यांनी आपली सेवा करपाक पडटाली, आनीक आमी वचोन पत्तून पत्तून तिका सोतायताले, हें खा तें खा, हें खायनाका तें खायनाका, ओकोत घेयला ओकोत घेवंक ना. हें सगलें पळोवन ती मातशें वयर सकयल जाताली आनी त्या पासत म्हणटाली, देवान दिलें देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. तुमकांय तुमच्या शेपाय शेमायची कितें तरी उगडास आसतलो, आनी ती ह्या संवसारांत जरी तर आसात जाल्यार आतां हो वेळ ह्या शेपाय शेमाय बरोबर उलोवपाक, बसपाक, तांकां वेळ दिवपाक. मागीर मेल्या उपरांत उगडास कोत्ता तो दुसरो. तर भाव भयणीनो, आयज देवाचें उतर आमकां ह्या दिसाक, जेन्ना आमी आयज आमच्या शेपाय शेमायचो दीस मनयता, आमकां काय बरीं ही वाचपां दिता. आयज पयल्या वाचपान आमी आयकता अब्रामाची खबर. आमी गेल्ले फावटी खबर आयकल्ली, जे ते एक जाण अब्रामाक भेटूंक आयले आनी आमी नियाळ केल्लो की बाप पुत्र पवित्र आत्म्याची एक आमकां झलक. देव खूद अब्रामाक मेळूंक आयिल्लो आनी ताका ही भासावणी केल्ली, फुडल्या वर्साक आमी जेन्ना येता तेन्ना तुजे पत्नी साराक भुरगो जल्मतलो. उतार पिरायेर पावलोली, पूण तांचें भुरगें तांचे लागीं नासलें, देखून ही भासावणी दिल्ली. आतां तुंय तावन भायर सरता आसतना सदोमाची आनी गोमोराची खबर ते करतात. आमी सदोम आनी गोमोरा हांगा देवून वचूंक जाय पळोवपाक, कित्याक तांचे विशीं जायते कंप्लेन येयल्ले आसा, रोड आयिल्ली आसा. थंयसरलो थोडो लोक रडटा, थंयसरलो थोडो लोक जें कितें वायट घडटा तें पळयता आनी भितरल्या भितर फुगार जाता. तांचें फुगार जावप, तांचें रोडणें, तांची कंप्लेन, फिर्यादी वयर पावल्यात देवाक. देखून आतां वचोन पळोवपाक जाय. आनी अब्राम ताचो भाचो लॉट सदोमान रावतालो. आनी जेन्ना अब्रामाक गमलें की हें तांचें जिवीत जें आसा तें जेन्ना देव पळयतलो तेन्ना खरेंच तांकां खास्त फावो आनी तांकां खास्त लायतलो म्हूण देवान सांगलें. आनी कसली खास्त? तांचेर उज्याचो आनी गंधरसाचो पावस पडटलो, लासून वयतलें सगलें. शार, ही दोन शारां सदोम आनी गोमोरा.
आनी तेन्ना आमी हो जाणटो जाल्लो मनीस आब्राम देवा लागीं उलयता आनी कितें उलयता एक विनंतीचें मागणें हो एक वाणपणाचें मागणें आमच्यान म्हणपाक जाता. तुमी वाणपण करता केन्ना शेपाय शेमायन केन्ना वाणपण करपाक शिकयलां कशे भाशेन बाजारान वचत जाल्यार वाणपण करपाक जाय. चडशीं जाणां शिकयता कितेंय सांगो हाफ रेटीन माग. तुमच्या शेपाय शेमायन शिकयलें आसतलें हाफ रेटीन मागपाचें. जाल्यार हिंगा आमचो आब्राम देवान जेन्ना सांगलें 2 शारां काबार जावपाचें आसा ल्हवू उलयता. नेगोसिएशन देवा लागीं आतां एक खास्त पडपाची आहा. मातशें तांकां साल्वार करपाक जाता जाल्यार पळोवया. कोणाक लागून ताच्यान फकत म्हणपाक जाता आसलें म्हजो भाचो लोट आनी ताचो घोराबो तांकां काड भायर, मातशें उपकार कर. पूण आब्राम तें करिना. एक जाणटो मनीस कसो आपल्या भाच्या पासत त्याच बरोबर सगलो जो लोक आहा जायते जाणांक तो वळखच ना थंयसरल्या लोकांक. आनी दुसरें शार तें कुशीक आसा तें ताका पडलेलेंच ना. तरूय पूण थिंगा कडेन 50 बरे मनीस आसत. ह्या वायटांक तूं एक खास्त लायतलो तांकां काबार करतलो तांचेर पावस घालतलो बरें आसा. तांचे बराबर ह्या 50 जाणांकूय मारतलो. देवाक शिकयता. देव म्हणल्यार कितें देवान कोण जावचो. शेपाय शेमाय आमची केन्नाय देवाक घडये शिकयतात गाय. भोव करून जेन्ना आमच्या घोराब्यान कितेंय वायट येयत जाल्यार आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या नातरांचेर कितेंय वायट येयत जाल्यार शेपाय शेमाय देवा लागीं उलयनात. तुमकां सांगनात ती आमकां सांगनात. पूण ती देवा लागीं जायते पावटी हेंच उलयता केसलो देव तूं. तुका त्या भुरग्याचे माती चुरचुरे दिसना. देवाच्यान अशें करपाक जाता. जायती शेपाय शेमाय देवाक शिकयतात. ओ तांगेर भुरगें ना. एक भुरगें दिवपाक जायना देवा तुज्यान. तूं केसलो देव. दिसती पडना ते कोश्ट काडटा ते. शेपाय शेमाय वाणपण कोत्ता नेगोसिएशन कोत्ता देवा लागीं. आनी आब्रामचोय काय बरो पयले 50 लायले आनी देवान आपूण बाबा देव म्हणल्यार कितें तें जाणा. तूं शिकयता तें बरें मानून गेलें. चल 50 जरी तर आहात जाल्यार ह्या 50ांकूच न्हय पूण ह्या 50 बराबर आनी ह्या 50 पासत सगल्या 2 शारांच्या लोकांक हांव बक्षितां. माफ किया जायेगा सगल्यांक. आनी आब्रामाक रोखडें कॉन्फिडन्स मेळ्ळें. आमच्या शेपाय शेमायकूय आपलें मागणें देव आयकता म्हण जरी तर कॉन्फिडन्स मेळ्ळें. जायतीं नातरां आपल्या शेमाय शेपायशी येता बेसांव घेवपाक जॉबाक इंटरव्यूवाक वचपाक जाय. थंय मागल्या मगे माय जाता सारकें तुगे मागणी पावताय. वयतात शेपाय शेमाय बोगले. कॉन्फिडन्स आब्रामाचें कॉन्फिडन्स असलेंच जालें. ताणें म्हणलें आयकलां न्हू 50ांची बरी गॅरंटी ना. हिंगा 5 जाण गडे उणे आसत. बरें चल देव म्हणटा हांव देव. चल तूं शिकयता न्हू देव कशे भाशेन जावपाक जाय तो. 45 आहा जाल्यार सगल्यांक माफ कोणाक खास्त लावचो ना. आनीक कॉन्फिडन्स वाडलें. आनीक 5 दिव येयले. 40 गडे आसत. बरी गॅरंटी ना ह्या संवसाराची. ह्या सदोम आनी गोमोरा शाराची बरी गॅरंटी ना. 40 गडे आसत. बरें चल 40 आहा जाल्यारूय 40 जाणांक लागून हांव तांकां मारचो ना. देव इतलो जरी तर दिता जाल्यार शेपाय शेमायकूय खबर आसतली. देव जेन्ना तुमची मागणी आयकता तेन्ना मागीर परतून मागपाची संवय जायना. वो आनी किल्लेशें मागपाची संवय जायना. आब्रामाकूय जाली. आनी आब्रामान बेगीन म्हणलें आतां आनी 5 करीत जाल्यार ओगोद चड जातलो आनी मागीर सेरमांवूय व्हडलो जातलो. देखून 10 काडया. आनी तेणें म्हणलें घोडे 30 आसत. त्या उपरांत आनीक 10 दिव येयले 20 आसत. आनी निमणो देवान म्हणलें बरें 20 आसत जाल्यार पासून सगल्यांक माफी कोणाक कांयच करचो ना. निमणो हांव उलयतां म्हूण आब्रामान परतून म्हणलें. आमची शेपाय शेमाय निमणी जायते पावटी उलयता. जे भाशेन म्हजी शेमाय निमणी उलयल्ली. देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव व्हड जावं. आमचे शेपाय शेमाय जायते पावटी आमचे पासत असलें निमणें वाणपण कोत्तात नेगोसिएशन कोत्तात देवा लागीं. आनी आब्रामानूय तेंच केलें. चल निमणें सारकें घोडे 10 आसत. 50 कॉमेस जाल्लो 10 पावलो. वाणपण करून हाफ रेटीच्या मुखार पावलो. हाफ रेटीचेर पावलो जाल्यार आनी कोण घेवपाक गेलो जाल्यार धांडावपाचो आमकां. वच म्हणपाचो नाकाच
तुजें गिराकू नाका परतून येयना काय हिंगा 4-5 गाडये मारपाचे आमकां नुस्तें बीन विकपाक नुस्तें घेवपाक वयता तेन्ना जाता जायते पावटी वाणपण करून करून निमणें गाडयो घेवन घरा येवचें पडटा नुस्तें मेळना 10 आसत जाल्यार पासून ह्या 10 पासत हांव सदोम आनी गोमोराचें निसंटन करचो ना जाणटो मनीस लोकां पासत परजे पासत मागणें करता देव मानून घेता तेजी मुखाल्ली काणी आमकां खबर आसा मागीर ते 10 जाण मेळूंक ना पूण देव मागणें आयकपाक तयार आसा कोणाचें मागणें आयकता शेपाय शेमायचें मागणें आयकता जाणट्यांचें मागणें आयकता आनी हे मागणेचें देव आयकूंक तयार आसा तें आयकतलो जाल्यार दुसरो भाग आमचेर आमकां बरवसो दिल्लो आसा आमकां एक होप दिल्लो आसा चल देवा मुखार यो जाता काम तुजें देव आयकतलो तुजें भुरग्यां पासत माग तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर फकत देवा लागीं विनंती केली काबार जायना दुसरे वाटेन तुजीं नातरां जीं आहा तेंकांय शिकय ना फादर आयकना तीं कोण आयकनाय आतां तांकां मोबायल आहाय आनी तांकां सगलें आहा कोण आयकनाय आयकना जाल्यार पासून शिकय फकत एक वाटेन मागणें केलें देव आयकतलो जेरूल आयकतलो पूण जरी तर तुज्या उतरा वरवीं आनी तुवें जें शिकयलां तें तुजीं नातरां आयकूंक तयार ना जाल्यार तांकां तें बरेंपण मेळचें ना खास्तूय मेळपाक शकता वायटाक लागून आयचो संवसार असल्या वायटाचेर पावलेलो आसा भिरांत आयज आमकां कांयच कळना कितें जाता तें खंयच्यान सन दुयेंसां आयलीं कांयच कळना धाकट्या तरणाट्यांक आयज हार्ट अटॅक्स येवपाक लागलेले आसात आमी कडेन कारणां जायतीं दीत ना कोवीड जाल्या उपरांत न्हू तीं कितें म्हणटा ती वॅक्सीन घेयल्ली ती तेंचो एफेत जाला आनी ह्या पासत भुरग्यांक हार्ट अटॅक येता हांव नको तें वेरीफायड जाल्यार पूण हें जाल्यार म्हणूंक जाता देवा मुखार आमी नितळ निर्मळ आसा आमच्या शेपाय शेमायन जें आमकां कितें बरें शिकयल्लें आसा तें आमी आमच्या जिवितांत घालपाक तयार आसा वो आमची शेपाय शेमाय आयज आउटडेटेड तुमच्या तेंपार चलतालें तें आतां चलना अशें आमी म्हणपाक पावलेलीं आसा चिंतपाक जाय बो करून आमच्या शेपाय शेमायचें एक हांव परतून उगडास करतलो गेल्ल्या आयताराक जें आमी उगडास केल्लें तें आमच्या शेपाय शेमायगेर जायतीं भुरगीं आसलोलीं शेपाय शेमायगेर जायतीं भुरगीं आसलोलीं आमचे आयचे गोराबे शेपाय शेमाय लागीं शिकल्यात आपले गोराबे सांबाळपाक व्हडले दवरपाक काय आयज संवसार शिकयता तें फॅमिली प्लॅनिंग फकत आमकांच क्रिस्तांवांक लागता एक्चुअली सारकें पळोवपाक वचत जाल्यार दोळे उगडून पळयात आमच्या शेपाय शेमाय लागीं आमी आमची आयचीं भुरगीं आयचे गोराबे नवीं जीं काजारी आहा ती शिकूंक नात शिकपाक सोदनात शिकात तेंचे लागीं गोराबे सांबाळून उत्तले गोराब्यान कांय उणें पडचें ना आनी आमच्या भावार्थाक कांय उणें पडचें ना पूण जेन्ना आमी तांचें आयकना जशें आमी सदोम आनी गोमोरा हाचे विशीं पळयलां सगलें सांगून जाल्या उपरांत वाणपण केल्या उपरांत 10 पासून बरे मनीस मेळूंक ना आयकता तसले 10 जाण मेळूंक ना ह्या पासत दोनूय शारां काबार फकत ताचो भाचो आब्रामाक लागून भाचो आनी ताची फामील तांकां देवान भायर काडली आनी तातूंत पासून भायर काडली तातूंत लोटाची बायल जें कितें सांगलोलें फाटीं वळोन पडे नाका तरूय पूण केलें आयज आमच्या शेपाय शेमायन जें शिकयल्लें आसा तें आमी जायतीं जाणां आयकता ओके माय ओके पाय पूण मागीर वडोन पडयता हाटल्यान वडोन पडयता तेन्ना मिठाचो खांबो जावपाक शकता लोटाचे बायलेचें जालें ते भाशेन आमची पवित्र सभा आमकां जायती शिकोवन दिता बो करून काजार जावपाक येता तांकां परतून उगडास करता हांव मुद्दम तुमकां दोतोन शिकयता तेन्ना सगलीं बरीं म्हणटा वय येस रायट तें सारकें तें करपाक जाय पूण वडोन पडयतात मागीर दुसरे वाटेन आनी दुसरेंच कोत्तात आनी ह्या पासत घडये आयज जें आमचेर आयिल्लें आसा खास काय ती आमी मागून घेतलेली देव आमकां साल्वार करूंक सोदता देव आमकां भोगसूंक सोदता पूण आमी भोगसणें घेवंक तयार ना तसलीं काय आमी शेपाय शेमाय कडल्यान शिकुया आनी शेपाय शेमाय न्हू शिकोवया आमच्या नातरांक आमच्या भुरग्यांक शिकोवया की ह्यो वस्तू आसात देवाचीं उतरां उलयात तांचे लागीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां घालात तांच्या कानान म्हज्या शेमायन घातलेलें देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव व्हड जावं जोबाचीं उतरां
भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानानूय आमी आयकलां, आमी शिकूंक सोदता वय, आनी शिकोय म्हूण ह्या शिसांनी मागलोलें जेजू लागीं. पळय ते दुसरे जुआं बावतिस्तान आपल्या शिसांक शिकयलां, ते फारिजीव तांणी शिकयलां, तुंय आमकां शिकय. आनी केन्ना मागलोलें? जेन्ना जेजू त्या एका जाग्यार तावन मागणें करून आपलें मागणें सोंपयल्या उपरांत शिसांनी पडयलो जेजूक मागणें करता आसतना. आयज आमचीं भुरगीं आवय आमच्या शेपाय शेमायक मागणें करता आसतना पडयतात. आयज शेपाय शेमाय मागणें करतात, भुरग्यांक दिसती पडटा, तरणाट्यांक दिसती पडटा, ती मागणी केदळ तेस कोत गे शेमाय जेपा जेमेत मगे नागे म्हणनाय भुरगीं म्हणनाय आयची शेमाय आसता कोत्ता भुरगीं हे भाशेन आयज ती मागणें कोत्ता ती आमकां दिसती पडटा. तेंच्या हातान तेरसाचें कोंत आजून दिसती पडटा. कोण कोन्ना तेन्ना कोणशाक बसून पासून आयज आमची शेपाय शेमाय मागणें कोत्तात. ह्या शिसां भाशेन गेले आमी तांचे मुखार, शेमाय म्हाकाय शिकय गे मागणें करपाक, म्हाका तेरसाचें कोंत धरपाक लॉस दिसता मगे. हाव यू मॅनेज टू होल्ड दॅट रोजरी इन युअर हँड, म्हाका लॉस दिसता. तुका लॉस दिसना गे, केशे भाशेन करपाचें गे तें शिकोवपाक गेले आमी भुरगीं. वयता आमी तरणाटीं आमच्या शेपाय शेमाय लागीं विचारपाक, आमकांय शिकोय जे भाशेन ह्या शिसांनी जेजू लागीं मागलें. आनी जेजून आनी वेळ करूंक ना, शिकोय म्हणनाका कॉमेस. कितें करपाक शिकयलें? मागणें कशे भाशेन करपाचें हेजी टॅक्नीक शिकोवंक ना, पूण देवाक उलो कसो मारचो तो शिकयलो. देवाक उलो मारता आसतना तो तुजो बाप, आमच्या बापा. आयज आमी आयकलां तें लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलें. आमी जें उजाराक म्हणटा तें मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतलें आमच्या बापाचें मागणें. लुकास मातशें दुसरे भाशेन दिता, पूण ही दोनूय मागणी दोनूय शुभ वर्तमानान आमकां आमच्या बापाचें मागणें जेजू जें शिकयता तें आयकूंक येता. आमी वाचता तें संबंद शिकयता. देव आमचो बाप, आनी देव आमचो बाप जाल्यार देवाचें नांव पवित्र हें आमी मानून घेवपाक जाय. आनी देवाचें राज आमचें सवें येवंक आमी वावरूंक जाय, मागूंक जाय देवा लागीं. आनी अशें करतलो जाल्यार दिसाच्या दिसाक आमकां गरजो आसात त्यो आमी देवा मुखार दवरपाक जाय. दिसा दिसपट्टो गिरास देवा लागीं माग, देवाचेर डिपेंड ऑन गॉड. ही इज प्रोविडंट गॉड. आनी देव जरी तर आमकां दिता जाल्यार इतलें दिवन आमी जें अनुपकारीपण करता ताचोय उगडास केला जेजून. माग बोगसणें, कित्याक जरी तर तुका देव दिवपाक सोदता जाल्यार पातोक तुजे मदें आडकोड आहा. ज्यो चुकी आमी मुद्दम करता आनी सुदरोंक सोदिना ती आडकोड देव तुका दिवपाक सोदता तें मेळो ना जावपाक. जशें आब्रामाच्या काळार देव सगळे परजेक बोगसूंक सोदतालो आनी बोगशितलो 10 जाण पासून मेळ्ळ्यार अशें सांगूनय तें घेवपाक पावूंक ना, कित्याक चुकीचें बोगसणें मागूंक ना. आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगशिता तशीं आमची पातकां बोगस म्हूण आमी मागपाक आमकां शिकयलां. आनी दिसाच्या दिसाक ज्यो ताळण्यो आमकां आसात, भोव करून भुरगीं तरणाटीं वाडटीं कशीं, काजारी कशीं, आयज संवसार जो आमकां दाखयता ताचे वरवीं आमी ताळणेन पडटा ते ताळणेंतले आमकां निवार हें मागता. हो ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, सगळें वायट जें तातूंतलें आमकां निवार. हें जेजून शिकयल्लें मागणें भाव भयणीनो आमी आयज पासून म्हणटा. आनी जायत्या जाणांक आमच्या मदल्यांक हें मागणें घडये पयलें आमच्या शेपाय शेमायन शिकयलोलें धाकटी आसतना. जायत्या जाणांच्या शेपाय शेमायनी देवाक हें घडये आख्खें मागणें धाकटें आसतना आमकां शिकोवंक ना. धाकटीं भुरगीं घेवन जायतीं जाणां तुमचे मदें येता आनी म्हणटा आप्पा जेजू आप्पा, ओके आप्पा कर, हांव नाका आप्पा म्हणल्यार कोण तो. पूण जायतीं जाणां तुमचे मदलीं दाखयना येवन भुरग्यांक आप्पा आहा थिंगा. आमच्या बापा म्हणपाक कळना, ती धाकटीं भुरगीं आहा तांकां. मागीर व्हडलीं जाल्या उपरांत जायतीं जाण शेपाय शेमाय तांकां पवित्र कुर्साची कुरू काडूंक शिकयतात. कोण आमच्या बापाचें मागणें म्हणूंक शिकयता, कोण नमान मरे म्हणूंक शिकयता. जायतीं जाण भुरगीं नातरां आपल्या शेपाय शेमाय लागीं ही पयलीं मागणी शिकल्यात, मागीर दोतनी केल्या तीं. जाल्यार हें उगडास करुया बऱ्यो वस्तू. आनी हें जरी तर आमी करता जाल्यार जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान सांगलां तशें माग आनी तुका गावतलें, सोद आनी तुका मेळटलें, दारार मार दार उगडटलें.
तर शेपाय शेमाय आनी नातरां बाराबर मेळून आमी हेंच करुया, जेजूच्या ह्या उतरांचेर विस्वास दवरुया. भोव करून शेपाय शेमाय नातरांक शिकोवया, नातरां न्हू शेपाय शेमाय कडलें शिकुया आनी हे भाशेन जें जिविताचें बरेंपण आसा तें जोडूंक आनी तें घेवंक आनी एकामेकाक दिवंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सर्पदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमी तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेथान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांच्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी पाद्रींनी आनी माद्रींनी आपल्या जिविताचे बरे देखी वरवीं संवसारात क्रिस्ती भावात परगटूंक उर्बा आनी बोल फावो जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा ही मागणी आय. आमच्या देशाच्या राखी फुडारांनी आपली जबाबदारी प्रमाणीकपणान आनी न्यायनितीन चलूंक आनी गरोब्याचे हक राखून तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा ही मागणी आय. आमच्या शेपा शेमाय आमकां लांबपणाक तांव बरे रिती देखीन वाडयल्यांत आमी तांच्या नातरांनी सदांच ताच्या उतराक पालो दिवंक आनी ताच्या मार्गदर्शना काल चलूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा ही मागणी आय. कांय कारणाक लागून जायतीं शेपाय शेमाय घरांत एकसुरीत जियेतात वो आजिलांनी आपले निमाणे दीस सारतात. तांच्या एकसूरपणांत तीं जेजूक सदांच लागीं रावंक आनी देवान तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो करूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा ही मागणी आय. आपल्या जिवितान त्याग सॅक्रिफायस करून आपल्या गोराब्याक बरेपण दवरून संपून गेलेल्या शेपाय शेमांक सर्गीचे राज फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा
तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दोयाळ बापा ही मागणी आय. ओगीच रावन तुमची जण एकल्याची खासगी मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरात. सर्गीच्या बापा, आतांच तुझ्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमचो संबंद तुजे लागीं सदांच घट करूंक आनी तुजें उतर आमच्या शेपाय शेमाय वरवीं आयकूंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत निटायेर घालूंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उंडो आनी सोरो. जेजू आपूण खालती जालो आनी आमकां आपल्या मांस आनी रगत श्रिवूंक ह्या व्हड बाग फावो केली. हो गोवाचो उंडो आनी दाकाचो रोस आमकां उगडास कोत्ता की जितली आमी जेजू भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्या परस अंतरिता तितली आमी जेजू सारकी जाता. ह्या उंड्या आनी सोऱ्या भेटोवणे वरवीं आमी आमचे शेपाय शेमायची गोश्ट दूख संतोश आनी आज्ञा जेजूक भेटोया आनी ताचे देखी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरोस हाडूंक आमकां आवडे ह्या कुटुंबीक मिसूंक बापाक उबारुया. घेऊया C24 पेज नंबर 38 C24. उदारपणांत आमकां लायता तुमी दिलां मनशाच्या वावरांत आमकां जिविताचो. तुझ्या उदारपणांत आमकां लायता दाकाचो सोरो तुका भेटयता दाखवालें दिलां मनशाच्या वावरांत आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा दिनवाशीक काळजाचे भक्तीन
आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन स्विकार कर आनी अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक बसायलोल्या तुज्या स्वर्गीच्या दायजान आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्यांचें इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणांची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणे आमचे असोक्तायेक धीर आनी घोटाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजान आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान बोळ दिता. आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, Covid, Covid, Covid. Dolvarazo, sorvespor tu, sorganizom sarvanya, tuja vojvovan. Utsorgi, Sorbesporaci navi yeta takazui. Utsorgi, tukazui zoi. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोर गोठुया. तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन आमच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या शेपाय शेमायची काकूत कर. इल्लोसो वेळोगीच राव तुजी सोपून गेल्लीं शेपाय शेमाय आसात तांचे बसत माग. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची खेरीत भाशेन आयज आमची शेपाय शेमाय हे मिसाचे भेटेक आजीर आसात तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर, बागयोन जोकी आनी आना आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या शेपाय शेमायन आमकां शिकयल्ल्यो जायत्यो बऱ्यो वस्तू आसात. देवाक आर्गां दिवया त्या वस्तू पासत. शेपाय शेमाय न्हू तुमकां देवान नातरां दिल्यात आनी तुमकां शेपाय शेमाय केल्यात. तुमच्या नातरां पासत देवाक दिनवासात आनी आमी बराबर शेपाय शेमाय तशींच नातरां एक बराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. Jesus.
सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तांणी घेतलो आनी देवा ताच्या सोडवणदाराची दया तांकां मेळ्ळी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानान नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुळयेन मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादुशी केली. ह्याच जेवणा वरवीं आनी बागयोन जोखीचे आनी आनांचे विणवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अशी बसुया. आयज साद्या काळाचो 17वो आयतार आनी आयज आमी शेपाय शेमायेचो दीस मनयता. विश्व शेपाय शेमायेचो दीस. आनी आयज आमची शेपाय शेमाय जी हे मिसाचे भेटेन हाजीर जाल्यात तांकां तांचे बरोबर आमी खुशाल जाता. तशेंच जी शेपाय शेमाय आयज येवंक पावंक ना कसल्याय कारणाक लागून घडये बरी नात देखून वो कोण हाडूंक पावंक ना देखून तांकांय बराबर घेवन तुमकां सगल्यांक शेपाय शेमायक हॅपी ग्रँड पेरंट्स डे. देवान तुमचेर आनी तुमच्या नातरांचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आनी तुमच्या चितना आवंड्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं हे आमचे आवंडे. आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी आयज हे मिसाची मांडावळ केल्या तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. बरे भाशेन आयचो सेवा धर्म तुमी घडोवन हाडलो देखून संदेशकारांकूय आमची शाबासकी. आतां मीस जाल्या उपरांत आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी ल्हानसो कार्यक्रम केला. चड व्हडलो न्हू, ल्हानसो. तर सगल्या शेपाय शेमायनी रावचें आनीक जीं कोण शेपाय शेमाय घेवन आयल्या तांणी काळजी घेवची. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 31,335 रुपया. दाबोलीं कपेलान 770 रुपया. सगळे मेळून 32,105 रुपया. तुमच्या उदारपणाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. फुडलो आयतार साद्या काळाचो 18वो आयतार. पयले मीस 6:45 वाजता मांडावळ करूंक सांत कुरीस समुदाय पेंटा आनी मिनीन जेजू समुदाय फोंडये. 8:30 वाजता दुसरे मीस मांडावळ करूंक वेदी सेवक आमच्या ऑल्टर सर्वस. त्या उपरांत भुरग्यांक मीस आनी दोतोन. दर सोनवाराक सांजेर 5 वाजता आमच्या वेदी सेवकांची जमात जाता. ह्या सोनवाराक म्हणल्यार कालच्या दिसाक जायत्या तुमी आवय बापायनी तुमच्या भुरग्यांक धाडल्यात आनीक नवीं ऑल्टर सर्वस तुमकां सांगलें तुमच्या भुरग्यांक धाडात आनी थोड्या जाणांनी तुमी धाडल्यात देखून तुमकां शाबासकी. उरलेलीं आवय बापूय जीं आसात शेपाय शेमाय जीं आसात मातशें तुमच्या भुरग्यांक सांगात वेदीची सेवा करपाक हांगासर मुखार येवची. ह्या पासत दर सोनवारा सांजेर 5 वाजता आमची जमात जाता. ह्या भुरग्यांक तुमी धाडची म्हूण मागता. भोव पवित्र संस्काराची बोजवण दर बुधवारा सांजेच्या 6:30 वाजता आनी शुक्रारा दिसा सकाळच्या 6:30 वाजता आनी त्या उपरांत मीस. आयताराचे मीस सांजेर सोनवारा दिसा 6 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी दाबोलीं कपेलान 6:30 वाजता. Village Panchayat of Chikali कळोवंक लायता स्कॉलरशीप will be awarded to those students with highest marks in SSC and HSSC. म्हळ्यार 10वीक आनी 12वेच्या भुरग्यांक तुमच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसा. समजता तुमी तुमचे सर्टिफिकेट्स विलेज पंचायतीच्या ऑफिसान दिल्यात म्हणून. दिवंक ना जाल्यार जी कोणें 10वी केल्या 12वी केल्या तांणी तें करचें. चिकाली कुमदादीची आयज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग जातली 10:30 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या सकल पॅरिश हॉल आसा तातूंत. हाच्यो डिटेल्स आनी अजेंडा नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा. फुडल्या आयताराक 3 तारखेर PPCची जमात सांजेच्या वेळार जातली. खेरीत मिसां ह्या सुमानान 1 तारखेर ऑगस्टाचे सकाळीं 8 वाजता रिना गॉन्साल्वीस 3ऱ्या वर्साचे मीस. 2 तारखेर ऑगस्टाचे सकाळच्या 7 वाजता
आग्नेला फेर्नांडीस म्हयन्याचो उगडास, तशेंच 7 वरांच आंतोनिया लुकास म्हयन्याचो उगडास. समुदायाच्यो जमाती 27 म्हणजे आयच्या दिसाक मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी 6:45 वाजता नॉलिटा पिंटो हांच्या घरान. तशेंच सेंट इग्नेशियस दे लॉयला एलेगांजा 6 वाजता ब्लेसी एलिझाबेथ हांच्या घरान. समुदायाच्यो जमाती आसा तातूंत तुमी भाग घेवंक आनीक एक फावटी तुमकां उलो मारता. फुडल्या आयताराक गवळ्यांचो दिसूय मनयतात आनी गवळ्याच्या दिसाक मिसाची भेट आसतली. व्हडलो कार्यक्रम जावचो ना, आमी म्हणल्यार कार्यक्रम करून नाका, पूण तुमच्यो मिसाच्यो भेटो म्हणल्यार आमचे पासत जी मागणी आसात म्हणल्यार प्रेयर बुके जो आसा तो आमकां तुमी जाय तो कितलो जाय तितलो दिवपाक जाता. प्रेयर बुके म्हणटा तो सादो करपाक, ताका पयशे दिवपाक नाका, मिसांय भेटोवपाकूच जाय म्हण नाका, पूण तूं मिसाचे भेटेन जेन्ना हाजीर जाता तें मीस तुज्यान तुज्या इंतेसांवान तुज्या पाद्री पासत वा खंयच्या इंतेसांवा पासत भेटोवपाक जाता आनी सांगपाक जाता हें मीस तुजे पासत भेटयता, ताका फ्लोरल ताका प्रेयर बुके म्हणटात. तशेंच घोडे तेर्साची मागणी वो कितले तेर्स तूं भेटोवपाक सोदता सांगपाक जाता. वो तुजे सॅक्रिफीस ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस तूं कोत्ता, कितले सॅक्रिफीस तूं ह्या उमक्या इंतेसांवा पासत भेटोवंक सोदताय हें तुमच्यान सांगूंक जाता. म्हणटच पास्टर्स डे जाता तेन्ना आमकां दोगांयकूय आमी दोगूय जाण गवळी आहात तेन्ना तुमचें गिफ्ट कसलेंच हाडचें न्हू. गिफ्ट दवरपाक प्लेस मेळना आयज काल, जागो धाकटो जाला गिफ्ट चड जाल्यार, पूण तुमची मागणी आमकां भोव गरजेची. ह्या पासत जाता जाल्यार तुमची मागण्याची मजत आमकां करची आनी ती आमचे पासत तुमी मागता म्हणूय आमकां कळोवचें, तेंच आमकां बरें दिसतलें. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. टायम घेवया U23 पेज नंबर 241 पयलो आनी 5वो श्लोक.